सावंतवाडी उपजिल्हो हॉस्पिटलांतल्यान बांबोळे जीएमसीत दुयेंतीक व्हरपी अँब्युलन्सीक उजो लागलो। सोमारा उसरा राती हो उजो लागपाची घडणूक घडली। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। दुयेंतीक अँब्युलन्सींतल्यान वेळार भायर काडून दुसऱ्या गाडयेंत व्हेल्ल्यान मोठो अनर्थ टळ्ळो। पेडणेच्या उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणांत हाडलो। MH14CL054 ही अँब्युलन्स सावंतवाडीच्या हॉस्पिटलामदल्यान एका पेशंटाक घेवन बांबोळे वयताली आणि पहाटे 3 धारगळ पुलाच्या आयल्यान ह्या अँब्युलन्साक स्पार्क आयल्याचे दिसल्या कारणान अँब्युलन्स ड्रायव्हरान बेगोबेग पेशंट भितर आशिल्ले आणि जे तांच्या वांगडा तांची फॅमिली आशिल्ली तांकां दुसरे गाडयेन व्हरून बांबोळे पायले आणि त्याच्या उपरांत 5 मिनटाच्या भितर ह्या पुराय अँब्युलन्साक उजो लागून ही अँब्युलन्स पुराय जळून खाक जावपाची घटना घडली। पेडणे अग्निशामक दलाक हाची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत अग्निशामन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि आग विझोवपाचो यत्न केलो, पण त्या पयलींच पुराय अँब्युलन्स जळून खाक जाल्ल्याची घटना घडल्या। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।